आनीक देव बरी सांज आनी सगळ्या पत्रकारांक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाक. आयच्या दिसाची प्रेस कॉन्फरन्स आयज आमी घेतात आनी घेवपाच्या फाटलें हेतू जे कारण आहा हें क्लियर आनी कट आहा. तें म्हटल्यार पयर सांग्यावेल्या नगराध्यक्ष बाई संदिक्षा गडकर आनी तांचे जे 5 नगरसेवक आहात आनी 6 जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्सांत विविध तराचे आरोप प्रत्यारोप केल्ल्या तांचेर सांगेच्या लोकांक क्लॅरिटी मेळपाक आनी सांगेच्या लोकांक सांगपाक आयज आमी हांगा येयल्ले आहा. तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करतात. आनीक 1 to 1 जे भशेन तांणी प्रेस दिल्यात ते भशेन तांचे थोडेशे डावट्स आमी क्लियर करतात. पयले सुवातेर सांगेच्यो नगराध्यक्ष बाय संदिक्षा गडकर हे उलयता आसतना ताणें म्हटलें की हांव कॅरोज क्रुजाच्या आंगार गेल्लो आहा. ही पयर ऑर्डिनरी मिटींग जाली. ह्या गोश्टीची हांव खऱ्या अर्थान निशेध करतां. आंगार बिंगार वचपाची संवय म्हाका ना आनी हांवें तेन्ना केन्नाच केलें ना. तो म्हज्या बापायचें नांव घेतलें म्हणून हांवें ताका म्हटलें तूं कोणाच्या बापायचें नांव घेता. सांगेचें हावस टॅक्स वाडलां हें खातीर तेजे लागीं उलयता ना, कारण म्हज्या लोकांक कितके त्रास जाता सांग्यार हें म्हाका खबर आहा. हावस टॅक्स हो इशू सांगेच्या लोकांच्या काळजा मनांतलो आनी ताचें दूख कितकें आहा हें म्हाका खबर आहा. दुसरे सुवातेर ताणें म्हटलें की तिणेंच क्लियर केल्लें आहा हांव संदिक्षा गडकराक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तिणें सांगलेलें आहा की कॅरोजीन मेशूक पयलीं वायट उतर म्हटलें म्हणल्यार बैल म्हटलो म्हणून मेशून ताका गाडाव म्हटलें म्हणून. ओके, कॅरोजीन एक्सेप्ट केलां की आपणें मेशूच्या बापायर गेला म्हणटा तो. म्हणटा तुमी म्हाका सांगा, एक सिनियर मोस्ट कावन्सिलर गरज नासतना बैल म्हणटा, तुज्या बापायचेर वयता आनी हांवें ओगी रावन पळोवप कांयच ताका उतर दिवप ना. हें कदाचित हांव गांधी म्हणटा तेजे आयडियाज म्हाका लायक जाता. हांव गांधी न्ही, गांधी म्हणटात ताज्यो आयडियाज म्हाका लायक जाता. थोडेशे गोश्ट आमी फॉलो करपाक जाय, पूण हांव गांधी न्ही. आतां आमच्या बायबलान बरयलां की एक पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपाचो म्हणून, आनी हें सगळें जेजून केलें म्हणून तें देव जाल्लें आहा, आमी मनीस. कारण म्हाका बी तें हें ना की तूं म्हज्या बापायचें नांव घेतलो आनी कोण म्हाका बैल म्हणटलो. ताणें बैल म्हटलें रागाच्या बारा हांवें गाडाव म्हटलें. ताणें म्हज्या बापायचेर गेलो पूण हांव ताचेर तापलो. तो हावस टॅक्साचो इशू ताणें आपणें केलो ना म्हटलें, पूण 2019 ताणेंच हावस टॅक्स वाडयल्लें आनी ताणेंच प्रेस कॉन्फरन्स सांगलां की आपणें हावस टॅक्स वाडयल्लें म्हणटा तो, पूण हांवें वाडयलां म्हणून चूक म्हणना, पूण चूक म्हूण मानून घे आनी आतां ती सुदराय, ती चेंज जावप. मनशान चूक केली म्हूण प्रॉब्लम ना. 4 पांयांचो घोडो चुकता, 2 पांयांचो मनीस चुकता, पूण आपली चूक म्हूण मानून घेवन ती करेक्शनान हाडप हें तितकेंच म्हत्वाचें आहा. आनी ते जर मनीस हाडपाक सोदना तर तो चूक न्हू, ते मुद्दम केला अशें आमकां दिसता. चूक केल्या मरे ती सुदरावपाचो प्रयत्न कर आनी सुदराय कशी हावस टॅक्स देंवोवपाची गरज आहा. दुसरे सुवातेर ताणें म्हटलें की ते म्हणटा की बैल म्हणप म्हटल्यार अशें ऑर्डिनरी म्हणटा. अरे चेअरपर्सन म्हणटा कोणाकूय बैल म्हणप म्हटल्यार ऑर्डिनरी म्हटल्यार अशें चलता म्हणटा तें. फाल्यां चेअरपर्सनाक कोणें म्हस म्हटल्यार बरें दिसता तें. तुका फाल्यां म्हस म्हटलें बरें ऑर्डिनरी, म्हाका बैल म्हटलो जाल्यार ऑर्डिनरी, आनी हांवें फाल्यां रागाच्या बरें आनी कोणें कावन्सिलराक चेअरपर्सनाक म्हस म्हटली म्हस मागीर बरें बरें ऑर्डिनरी दिसता तुमकां तें दिसना जालें तें. सो आमकांय दुखता ना रे, आमकांय काळजी आमी का तर आमी कितें हें न्ही तें फादर न्ही हें, आमकांय दुखता काळी. आमकांय राग गोंयकार आमी राग बी घेता आमकां कितें. दुसरे सुवातेर श्वेता तारी म्हणटात तें उलयलें. हें आमचें एक्स चेअरपर्सन तें कितें म्हणटा पळय की हावस टॅक्साचो टॉपीक नाशिल्लो. बरें आहा, हावस टॅक्साचो टॉपीक आयलो कित्याक तेंय सांगता. चीफ ऑफिसर आमचो सिद्धार्थ प्रभू हो हांव आनी कितें डिस्कस करताले. सिद्धार्थ प्रभू चीफ ऑफिसर मातसो घुस्पलो तो आन्सर दिवपाक. तो घुस्पला तेन्ना हांव ताका म्हणल्यार दुसरो क्वेश्चन हांव रेडी करता सांगपाक. बाबा चोय हांव देखून सीओ हांव तुका सांगपाक सोदता हें न्ही अशें म्हणून हें सांगपाक सोदता हांव, पूण सायडींतल्यान कॅरोज करून सीओ अशें कितें सांगलें. अरे चीफ ऑफिसरान सेक्रेटरी दवरल्या, माउथपीस दवरलें, और स्पोर्ट्स पर्सन दवरला, म्हाका कांय कळना. चीफ ऑफिसर इज अ एज्युकेटेड पर्सन, मामलेदार मनीस तो, डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचो मनीस, ताका हें डिक्टेट करता कितें उलोवपाचें तें. मागीर सांगचो पडलो कॅरोजीक बस म्हणून. अरे हांव चीफ ऑफिसर उलयता कॅरोज कित्याक उसळटा. सो दीस इज अ क्वेश्चन मार्क. ते उपरांत हांवें ताका म्हटलें तुज्यान तुज्या वाड्या वेल्या 20-20 वर्सां रस्त्याचो प्रश्न सॉल्व करपाक जायना. तुज्या हावस टॅक्स तुवें लोकांचेर वाडयलो ना,
हे इतलेच म्हटलेले ताका राग येतलो. ओके, सो तो आगार चडलो. पूण ताका म्हणपाक पावलो कित्याक हाऊस टॅक्सा इश्यू जावं रस्त्याचो, कारण कॅरोज क्रूज चीफ ऑफिसराक डिक्टेट करता म्हजे कसो उलोवप तें. सो कॅरोज क्रुजान डिक्टेट करपाची गरज ना. चीफ ऑफिसर म्हणटा तो वेल एज्युकेटेड आनी बरो हुशार मनीस. सो चीफ ऑफिसराक समजता कितें उलोवपाक जाय तें. सो म्हाका मदें तुमी इन बिटवीन इंटरप्ट करनाका, ही म्हजी मागणी. तिसरेच मदें श्वेता तारी म्हणटा 5-5 वर्सांनी हाऊस टॅक्स वाडटलेच म्हणटा ते. तांचे रुलींग पार्टीचे लोक सांगता 5-5 वर्सांनी हाऊस टॅक्स वाडटलेच म्हणून. पूण आयज सांगेकारांक हांव सांगपाक सोदतां, जांकां 8,000 हाऊस टॅक्स आहा, मुखायल्या 5 वर्सांत तुमचे 12-13,000 जातले. आतां ती सांगता वाडटलेच म्हणटा ती. अजून सुदारपाचें जावना, वाडटलेच म्हणटा 5 वर्सांनी. 5-5 वर्सांनी वाडोवपाचें म्हणटा. सांगेच्या लोकांक भांगार लागना, वो सांगेच्या लोकांनी फाटल्यान भांगराची झाडां रोयल्यात खबर ना. 8,000, 10,000 हाऊस टॅक्स. संतिक्षा गडकराच्या स्वताच्या वॉर्डान एकल्याचें घर 180 कितें स्क्वेअर मिटर आहा, पूण ताका फिगर आयला 350 स्क्वेअर मिटर. श्वेता तारीच्या वॉर्डान असोच कोणें काल येयल्लो इंजिनियर म्हळ्यार ताचें घर 100 स्क्वेअर मिटर आहा, म्हळ्यार बिल्डअप एरिया, ताका आयला 200 स्क्वेअर मिटर. आनी तुमी अशे लोकांचे मिसमॅच केल्ले आहा. म्युन्सिपॅलिटी म्हणजे टोटल फेलियर जाल्ली आहा, मिजरेबली फेल जाल्ली आहा. आनी हे सगळें आसतना तुमी आपल्याक सारकें म्हणपाक बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी कितेंय उलयता. हांव श्वेता तारीक सांगपाक सोदतां की हाऊस टॅक्स इश्यू म्हणटा तो ताणें बरें क्लियर केलें श्वेतान की हो इश्यू मेशूचो आनी संगमाचो म्हणून. हांवें आनी संगम नायकान हो इश्यू फर्स्ट मिटिंगेक घातलेलो पॉयंट. आमी पॉयंट घातलो ना असो ना, पॉयंट घातलेलो. पॉयंट घालून मिटिंगेक धाडलो. आनी मिटिंगेक जेन्ना पॉयंट पावलो, ही पयलीं पर्यंत आमकां इन्कम येवपाक जाय, आमकां इन्कम येना, आमकां कसो स्टाफाक पोसपाचो, स्टाफाक कशें पगार घालपाचें, हे रितीन ती उलोवपाक लागली. तरी आसतना आमी लोकांक भायर बोवाळ घाले म्हणून आमी पास केले आनी वयर DMAक धाडले. पूण DMA तोमास तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.